कितली वर्सां सुमार जालें तूं फुटबॉल खेळून फुटबॉल खेळ म्हळ्यार हांवें अंडर 10 आसतना खेळटा 10 वर्सांची सो म्हळ्यार एक 14-15 वर्सां जालां आसतलें फुटबॉलाक. ह्या 15 वर्सां भितर कोणा कोणाक खेळलोय तूं? कोणा खेळ्ळा म्हळ्यार हांव प्रोफेशनली खेळ्ळा 2-3 वर्सां. मागीर ऑल इंडिया गोवा युनिवर्सिटी रिप्रेझेंट केलें ऑल इंडिया. मागीर आमगे गांवच्या क्लबा खेळ्ळा कुतोरी जिमखाना वेलसांव खेळ्ळा तशें जायत क्लबा खेळ्ळा फर्स्ट डिविजनां खेळ्ळा. आयची गेम तुका कशी लागली? एक्चुली आयज गेम सारकी चड बरो खेळ्ळे आमगेले भुरगे सगळे मोस्टली आमगेले आमकां आयज बरो न्यू भुरग्यांक आमकां चान्स दिवपाक मेळ्ळो. सो आनी तांकां एक बरो कॉन्फिडन्स मेळ्ळो आनी एक गूड एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तांकां हे गेमी वरवीं. हांगा खेळप आनी इंटर-विलेज आनी लिगेक खेळप हाचे मदें कितें डिफरन्स लागता तुका? इंटर-विलेज आनी आमगे इंटर-वडा मदें म्हळ्यार एकूच डिफरन्स की इंटर-विलेज ही मातशा प्लेयर प्रोफेशनल लेवला ते म्हणजे आनी इंटर-वडा मदें आमगेले कोण यंग टॅलंट्स आहाय ते दाखोवपाक तांकां मेळटा. ते लेवला सगळे वाड्यार गेम आसना बट हेंकाय तेंचो इमिटेट जायन हेंकाय एक बुस्ट मेळटा. बाबा आपूण एक हिंग वर्स शो कोन्न इंटर-विलेज जावं मुखार खंय खेळटलो आनी तेंगे गेम एक्सपोजर हिंग इंटर-वडा बरो मेळटा. चड करून आमगे कुट्रे भुरगे मातशा लकी जायत इंटर-वड जाताय तेंकाय जायतो बरो गेम टायम मेळटा आनी आपणा कोण चोयताय ते मागीर इंटर-विलेज खेळपाक वता हे मागीर मुखार एक बरो करियर करपाक आसता. तुजो फ्युचराक तूं कितें करूंक सोदता? म्हगे फ्युचर म्हळ्यार एक्चुली हांव फिजिकल एड्युकेशन शिकयता फिजिकल एड्युकेशन आनी कोचिंगूय करता भुरग्यांक धाकटे भुरग्यांक. धाकट्या भुरग्यांक तुजी मॅसेज कितें दिता? धाकटे भुरगे मॅसेज म्हळ्यार जायते फाटी पेरंट्सांय आमगे भुरग्यांक धाडपाक हें कोताय. एक्चुली फुटबॉला तर खेळ्ळे आमगे बॉडी आख्खी हेल्दी उरता आनी तुगे आख्खे बॉडी जे पावर आसताय ते तुगेले वाडटाय आनी तुका सगळे सायडीच्यान तूं ओवरऑल फिट जाता. सो एक भुरग्यान आपणा एक प्रॉपर टायम मॅनेजमेंट तरी केलो अमको टायम स्टडीजा दिलो अमको टायम खेळपा दिलो म्हगे भाशेन एक बरो भुरग्यागे ओवरऑल होलिस्टीक डेव्हलपमेंट बरो जातलो भुरग्यालो. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.